इतिहासाचे दुसरें पुस्तक. बी. अबिजा आनी नीज याज्ञिकपणाक विस्वाशीपण. झूज सुरू जाता. चॅप्टर 13. जेरोबोआम राजाच्या 18व्या वर्सा अबिजान जुडाचेर राज चलोवंक सुरू केलें आनी 3 वर्सां जेरुजाल्यांत राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव मिकाया, जिबियाच्या उरियेलाची धूव. अबिजा आनी जेरोबोआमा मोदें झूज सुरू जालें. विंचून काडलेल्या 4 लाख बोलवोन झुजाऱ्यांक घेवन अबिजान झुजाची लढाय सुरू केली. जेरोबोआमान विंचून काडलेल्या 8 लाख बोलवोन झुजाऱ्यांक घेवन अबिजा आड लढाय सुरू केली. अबिजा इस्रायलकारांक भाशण दिता. एफ्रायमाच्या दोंगरी मुल्कांत आसलेल्या जेमाराय दोंगरार अबिजा उबो रावलो आनी ताणें म्हणलें, तूं जेरोबोआम आनी सगळे इस्रायलकारांनो, म्हजें आयकात. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवान मिताच्या करारा उदेशीं इस्रायल देश दाविदाक आनी ताचे संस्थेक सदां सर्वांदां दिलो म्हूण तुमकां खबर ना? तरी आसतना सोलोमोन दाविदाचो पूत हाचो सेवक जेरोबोआम नाबाताचो पूत हाणें आपल्या धोनया आड बंद केलो. ताचे भोंवतणी नालायक आनी पाडे मनीस एकठावले आनी सोलोमोनाच्या पुता रेहोबोआमा आड लढाय करूंक बोलवंत जाले. रेहोबोआम भुरगो आनी मोवाळ काळजाचो आसलो देखून तांचे आड उबो रावंक शकलो ना. आतां दाविदाच्या पुतांच्या हातांत आसलोले सर्वेस्पराचे राजवटकेक तुमी विरोध करूंक सोदतात कित्याक तुमची संख्या व्हड आनी तुमचे थंय जेरोबोआम देव कशे केल्ले भांगाराचे पाडकुले आसात. दुसऱ्या राष्ट्रांच्या लोकां भाशेन तुमी तुमकांच याज्ञीक करून घेतले आनी आरोनाच्या तशेंच लेवितांच्या पुतां मदल्यान सर्वेस्पराच्या याज्ञिकांक भायर उडयले. आपणाकूच संस्कारूंक एका बैलाक आनी 7 मेंढऱ्यांक घेवन येता ताचें देव न्हय त्या देवांचो याज्ञीक जावं येता. पूण आमकां जाल्यार सर्वेस्परूच आमचो देव आनी आमी ताका सोडूंक ना. आनी सर्वेस्पराची सेवा कोत्तात ते याज्ञीक आरोनाचे पूत आनी सेवा कोत्तात ते जावन आसात लेवीत. आरोनाचे कुलयेचे याज्ञीक दर दिसा सकाळीं आनी सांजे सर्वेस्पराक बलिदानां भेटयतात आनी ताचे मुखार धूप जळयतात. ते पवित्र मेजाचेर भेटेचो उंडो दवरतात आनी दर सांजे भांगाराच्या वाटी स्थानाचेर दिवे जळयतात. कित्याक आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाचे नेम सांबाळता पूण तुमी ताका सोडून दिला. पळयात, सर्वेस्पर आमचो फुडारी तो आमच्या सांगाता आसा, ताचे याज्ञीकूय आमचे सांगाता आसात. तुमकां शिडकावणी दिवंक ताचे याज्ञीकूय तुरतुरी घेवन आमचे सांगाता आसात. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्परा तुमच्या पुर्वजांच्या देवा आड झुजूंक करिनाकात कित्याक तुमी येसवंत जावची नात. झूज. जुडा देसांतले फौजेक फाटल्यान थावन गुप्ती गुरी घालूंक जेरोबोआमान सैनिकांक हाडले. हे भाशेन ताची फौज जुडाक फुडो करून आसली आनी गुप्ती गुरी घालपी ताचे फाटल्यान आसली. जेन्ना जुडान फाटल्यान पळयलें तेन्ना फुडल्यानूच न्हय पूण फाटल्यान थावन तांचेर आक्रमण करचें आसात म्हूण तांकां कळून आयलें. म्हणटच तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी याज्ञिकांनी तुरतुऱ्यो वाजयल्यो. आनी जुडाच्या मनशांनी झुजाची हुवेल मारली आनी ती हुवेल मारतना अबिजा आनी जुडा मुखार जेरोबोआमाचो आनी सगळ्या इस्रायलाचो नाश केलो. जुडा मुखार इस्रायलाचो लोक पळून गेलो कित्याक सर्वेस्परान तांकां जुडाचे आधीन केली.
आनी अबिजा आनी ताचे फौजेन जायत्या लोकांक जिवेशी मारलो आनी त्या दिसा 5,00,000 इस्रायेलाचे विंचून काडलोले मनीस मरून पडले. त्या दिसा इस्रायेलाच्या लोकांक लोजेची हार खावची पडली, पूण जुडाच्या लोकांक जैत मेळ्ळें, कित्याक तो लोक सर्वेस्पराचेर आपल्या पुर्वजांच्या देवाचेर पातयेलो. अबिजाचे राजवटकेचो शेवट. अबिजान जेरोबोआमाची पाट धरली आनी ताची कडलीं राष्ट्रां काडून घेतलीं. बेथेल आनी ताचे नगर, जेशाना आनी ताचे नगर, आनी एफ्रोन आनी ताचे नगर. आनी अबिजा जिवो आससर जेरोबोआम बलवंत जावंक ना. सर्वेस्परान ताका खास लायली आनी तो मेलो. पूण अबिजा बलवंत जायत गेलो. तो 14 बायलां लागीं लग्न जालो आनी ताका 22 पूत आनी 16 धुवो जल्मल्यो. अबिजाचो उरलोलो इतिहास, ताच्यो चाली आनी ताच्यो सांगण्यो इदो प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटात. आपल्या पुर्वजां भाशेन अबिजा मेलो. ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो आनी ताचो पूत आसा सद्रेर चडलो. देवाचें उतर